मुरगांव पालिकेच्या नव्या नगराध्यक्षान रिकव्हरी करपाचें काम जे हातांत घेतलां त्या खातीर आदले नगराध्यक्ष दीपक नायकान तांकां परबी भेटयल्या। आरडेक्स गोवा खातीर वास्कोच्यान प्रसाद नायक। हांव चेअरपर्सनाचे आनी चीफ ऑफिसराचे अभिनंदन करता। तेंच्यांनी हे स्टेप घेतलेले आहा पळय ते आयज रिकवरी तेंची खरोखरच गरज आहा म्युनिसिपालिटीक आख्खी रिकवरी करपाची। जेन्ना म्हाजे टर्म जेन्ना आसलेलो 3 वर्सां पयलीं तेन्ना म्युनिसिपालिटीची परिस्थिती अशीच आसलेली आनी ती म्हाका आर्थीक परिस्थिती सुदारपाक खूब परिश्रम करचो पडलो। IOC असल्या येदे व्हडले कंपनीक म्हाका सील मारपाक वयचो पडलो। तेंची रिकवरी केली आमी रिकवरी खूब बरी रिकवरी केल्लेली आसा। ती रिकवरी केल्ल्या कारणान जेन्ना 2.5 वर्सान हांवें जेन्ना रेजिग्नेशन दिल्लें तेन्ना जो बॅलन्स सॅलरी ग्रांट सॅलरी सेविंग ग्रांट्स जो 2.5 कोटीचो 1.5 कोटीचो 1 कोटी 80 लाखाचो FD करून दवरलेलो हांवें। म्हणजे 2 म्हयन्याची सॅलरी एडवान्सान करून दवरलेली। हेच्या पयलीं खंयच्याच कावन्सिलान करूंक नासलेली। सेकंडली GPF आनी CPF हो अमावंट आमी 4.5 कोटी अकाउंटाचेर घालून दिल्लो आसा। थर्डली 27 आमचे वर्कर्स रिटायर जाल्लेले लास्ट 11 वर्सां 7 वर्सां 9 वर्सां तांकां आमी सेटलमेंट करून दिले। तेंचो आमी 3 कोटी सेटलमेंट केलेलो आसा। हो जो इतलो अमावंट आसा तो सगळो आमी रिकवरी करून सगळ्यांक सेटल केलेलो आसा। जेन्ना हांवें रेजिग्नेशन दिल्लें तेन्ना बँक बॅलन्स इन्क्लुडींग GPF CPF आनी सॅलरी रिजर्व फंड हो आमचो जवळ जवळ 8 कोटी आसलेलो। अशें ना की हांव जेन्ना रिजायन दिला की म्युनिसिपालिटी झिरो करून वचोंक ना। म्युनिसिपालिटीन ट्रेजरीन फंड आसलेलो आमकां फक्त परिश्रम करचे पडटाले। जेन्ना एवरी सॅलरी समज पे करतलो जाल्यार त्या म्हयन्यान आमच्या स्टाफान फूल फ्लॅश काम करपाक जाय। हांव आयच्या चेअरपर्सनाक सुद्दां सांगता तुमची मोहीम जी स्टार्ट केल्या बरी केल्लेली आसा। अशीच कंटिन्यू दवर। खंयचोच कावन्सिलर इंटरफियर जावचो ना समज रिकवरी करपाचेर आनी ती रिकवरी मात जो आपलो मनीस दुसऱ्याचो मनीस अशें करपाक जायना। सगळें युनिफॉर्म करपाक सगळ्यांची रिकवरी करपाक जाय। आयज म्युनिसिपालिटी जवळ जवळ 12-13 कोटी आउटस्टँडींग आसा तो तेंची रिकवरी करपाक जाय।